संसड्यार लक्ष घालता म्हूण गार्बेज मंत्री मायकल लोबो उलयता थंय आसा ताचेर राजकारण पेटलें. मडगांवची नगराध्यक्ष म्हणटा पालिका आपलें काम करता मात सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट तांकां आदार करिना. मायकलान मडगांवां फातोड्ड्या लक्ष घालचे पयलीं आपल्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें पळोवचें. Somebody from Kalangut says that Margao Municipal Council is not clean or like has failed in its duty. I think the minister first should look at what is happening in his constituency. Once upon a time, Goa was a heaven for the tourists. It was a paradise for the tourists. But now Goa has been painted all over the world in a bad limelight because of sex rackets and because of the drugs, and only because of one spot or like one area in Goa called as, which is Kalangut. So I think we should be, these MLAs or the ministers should first look at themselves, what is happening in their constituency, rather than talking about Margao and Fatorda, which is like they're saying is not clean or the Margao municipality has failed. It has been our constant endeavor, to put things into place. ताचेर मायकल रिएक्ट जालो. गार्बेजीक लागून प्लेगा सारकी महामारी पातळूंक शकता. आमी नगरपालिकेचो हक्क काडून घेना, तांकां आदार करता म्हूण मायकलाची जाप. आख्खे गोंयान आनी स्पेशली मडगांवकारांनी आनी फातोर्डेच्या लोकांनी हांव एलिगेशन घालिना कोणाचेर की पयलें आहा की ते थिंगासोर सोंसड्याचेर कितें जाता पळय तें आनी मडगांव आनी फातोर्डेच्या लोकांक कशे त्रास जातात थिंगा एपिडेमीक येवंक शकता. हांव जें उलयतां तें जावंक शकता. एपिडेमीक इफ यू डू नॉट ट्रीट समथींग वीच इज डेंजरस टू ह्युमन लायफ, epidemic can come, epidemic can spread. आदी हूंय ओल्ड गोवा पोर्तुगेजाच्या काळार प्लेग येयल्लो, प्लेग. सो तशें येवंक जाता. हांव म्हणना तशें जावचें म्हणून, पूण फायनली तेचेर तोडको येवपाक जाय, तेचेर सोल्युशन येवपाक जाय. तेच्या खातीर गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जालें, तेच्या खातीर वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री जाली. सरकार प्रयत्न करता. We are giving a helping hand. I am not against the chairperson. She should take it sportingly. म्हणजे कितें आहा, हांव जें कितें काल उलयलां इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द म्युनिसिपल कावन्सिल. हांव तेंचे अगेन्स्ट उलोवंक ना, एलिगेशन घालूंक ना. हांवें सांगलां तेणी इतलीं वर्सां फेल जाले. दे हॅव फेल्ड टू ट्रीट देयर ओन वेस्ट. दॅट इज वाय वी आर स्टेपिंग इन. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, Waste Management Ministry is stepping in to assist them. We are not trying to take away their rights. विजयान मायकलाक सोलून काडलो. कळंगुटे वाट्या कन्स्ट्रक्शनाक लागून डेंगू पातळ्ळा म्हूण विजयाचो प्रती हल्लो. संसड्यार मंत्र्यान स्पश्ट भुमिका मांडची. गार्बेज मंत्र्याची गार्बेजी खातीर येवजण कितें? कित्याक अशें दिसता की ही इज नॉट एबल टू कीप गोवा क्लीन. दीस डेंगी इज ऑल्सो बिकॉज गोवा इज नॉट क्लीन. Maximum dengue is happening in Kandoli, and he is saying भाटकारांनी टेनंटांक राखचे म्हणून, कित्याक भाटकार टेनंटांक हें दिता म्हणून. तशें न्ही तें. भाटकार दिता न्ही, तुमी 150 कन्स्ट्रक्शन परमिशनां दिल्लीं आहा. नॉर्थ गोवा PDN गेल्या 1 वर्सा 150 परमिशनाचेर 150 कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. आनी भायर डेफिकेट करता ते कोण वर्कर, ते चॅक करनात. ते कित्याक चॅक करना? कित्याक कन्स्ट्रक्शन आनी दीस इज कनेक्टेड. सो दीस इज अ सिरियस इशू, एंड आय थिंक गार्बेज मिनिस्टर शूड मेक होल्ड दॅट HPCC, make the chief minister hold the HPCC and make people clear what is the status of Sasra, what are the plans for Sasra, especially because the council is recommending some biomethanation plans. These are plans which are working in the Prime Minister's constituency. Garbage ministeraच्या अंडर जे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आहा ते आज मेरेन ताका टेक्निकल क्लियरन्स ना. कसलें टेक्निकल क्लियरन्स फॉर समथींग which the council is going to spend its own money to clear the dark spots. कित्याक दिना हें? खासता एके कडेन आनी खरपिता दुसरे कडेन असो हो प्रकार. प्रश्न कोयराचो, मात ताका घाण राजकारणाची मारपाक लागल्या हें मात खरें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारे आनी सावयो डायस.